अर्पिता आयज तूं परतून प्रेसिडेंट जालें, कितें सांगूंक जाता? आयज खरेंच खूब म्हाज्या खातीर एक व्हडलो दीस आसा की आयज म्हाका परत एकदां म्हाजेर विश्वास दवरून आमच्या आमदार श्री संतलबाई आमोणकर आनी आमची वॉर्ड नंबर 8ची कावन्सिलर श्रद्धा भाभी आनी म्हाजे ट्रस्ट दवरून म्हाका परत एकदां म्हाजी BJP महिला मोर्चाचे अध्यक्ष म्हणून मुरमुगांवचे हितून म्हाजी निवड केल्ली आसा. हांव म्हाजे हितून ह्या कालावधीन पूर्ण म्हाजो महिला वांगडा रावून तांकां आमच्या सकलबाई आमोणकर आनी आमच्या भाभीक आमचो येता ते इलेक्शनाक फूल हातभार लावन आमी काम करतलीं. म्हाज्या टिमीक घेवन हांव सदींच फुडें आसतलें. तुमच्या फाटल्यान सदींच आमी उबी रावतलीं आनी आमी तांकां लागून सदींच वावुरतलीं. आनी सेकेंड म्हणल्यार आमचो जो BJPचो हे आसा अध्यक्ष दामूबाई, तेजे बी हांव धन्यवाद करता की तेणेन बीन ही आमकां एक संदी दिल्ली आसा महिलांक की एक महिला मोर्चाचे हेचे प्रेसिडेंट बीन आमकां तेंच्या खातीर मेळिल्ले आसा. तशेंच हांव धन्यवाद करता डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचो मुखेल मंत्री, हाचे बी धन्यवाद करता की ताणें बी आमकां ही आयज महिलां खातीर एक संदी दवरलेली आसा. आनी हांव इतलें सांगूंक सोदता की सगळे जे पूर्ण गोंयभरची महिला आसा ती कशीच पॉलिटिक्सान आपली रुची दाखोवन खंय ना खंय फुडें वयर सरत वचची आनी आपल्या कालावधीन आपल्या हितून BJP सदींच मतां घालून निवडून हाडचे आनी आमच्या गोंयभरान परत एकदां कमळ महिला मोर्चाची कमिटी डिक्लेअर केलेली आसा आणि परत एकदा अर्पिता वेंगुर्लेकरान आमचेर विश्वास दवरून मुरगांवच्या आमदारान ताका प्रेसिडेंट म्हणून निवड केलेली आसा तेच्यान. आनी हांव जाणा एक खंयची बी एक मनीस एक पार्टीक फुडें व्हरूंक शकना, अशें अर्पिताच्या फूल टिमीक हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा. तेंची फुल्ली जी काय हें आसतलें काम आसतलें तेज्या खातीर आमचो सपोर्ट आसतलोच तांकां. आनी तेंचें काम हांवें खूब पळयल्लेलें आसा. महिला मोर्चाच्या जी पयलींची कमिटी आसलेली तेंच्यांनी बऱ्या भशेन काम केल्लेलें आसा. MP इलेक्शनाक पयलां आमी तशी तेंच्यांनी जे महिलाचेर म्हाका जाल्यार खूब विश्वास आसा. महिला एक अशी आसता जी दुसऱ्या म्हणल्यार जेन्ना आमी इलेक्शनाक भोंवतात ती चुली मेरेन वचोंक शकता. लोकांची महिला आसता ती दुसऱ्या महिलाची दुख्ख बी समजून घेवंक शकता. आनी आमकां जी स्ट्रेंथ जाय पडटा इलेक्शनाच्या टायमाचेर ती सगळे आमच्या ह्या कमिटीच्या हितून पळयता हांव. आनी म्हाका तर दिसता की 2027 ही म्हाजी जी टीम आसा महिला मोर्चा मुरगांवची ती बऱ्या भशेन काम करून आमच्या आमदाराक परत एकदां निवडून हाडटली हितून पूर्ण म्हाका विश्वास आसा. खुशी भोगता म्हाका की पयली फावट हांव हांगासर जनरल सेक्रेटरी आजची निवड जालेली आसा. आनी सगळे इलेक्शनाक सगळीं जाणां आमी बाई बरोबर आसतलीं. आमची जी पुताची जे कितें काम करपाचें आसा जशें आमचे प्रेसिडेंट अर्पिता वेंगुर्लेकर हे आमकां गायड करतले आनी तेच्या प्रमाणे आमी सगळीं जाणां बरें काम करतलीं. तशेंच हांव भारतीय जनता पक्षाचे आभारी आसा की महिलांक लागून आमकां एक व्हडलें प्लॅटफॉर्म दिलेलें आसा. आनी ताका लागून हांव आमचे CM प्रमोद सावंत सराक धन्यवाद म्हणटा. तशेंच आमचे भारतीय जनता प्रेसिडेंट आसा तेंचे हांव धन्यवाद म्हणटा दामू नाईक सरांचे. आनी मुरमुगांवचे जितले कामां आमकां करपाची आसा जशें आमी बूथ मेंबर आसूं जावं आमचे महिला मोर्चाचे जे मेंबर्स आसा ती आमी सदांच पक्षाक लागून फुडें आसतलीं आनी चड काम करतलीं. भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा मुरगांव मतदारसंघाची आज महिला डिक्लेरेशन जाल्लें आसा आनी अर्पिता वेंगुर्लेकर हाची आज प्रेसिडेंट म्हूण हांगा निवड केल्ली आसा. ताणें गेले फावटी जे बरे तरेन काम केल्लें आसा तें सगळ्या वाठारांत पळोवन ताका परतून एकदां संदी दिल्ली आसा आनी अशी टीम तयार केल्ली आसा की सगळ्यांनी अशी शक्तिशाली टीम. आमचे मुरगांवचे आमदार संकल्पबाई आमोणकर आनी श्रद्धा मॅडम हांणी अशी टीम केला की जी बुतार वचून काम करपाची आनी सगळ्या वाठारांतल्या महिलांक आसूं सगळ्यांक एक संघ घेवन सगळ्यांच्यो समस्या जाणून घेवन ह्या वाठारांतल्या मुरगांव मतदारसंघाच्यो समस्या सोडोवपा खातीर अशी टीम तयार केल्ली आसा.